प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाची 16वी चीत 12 ते 15 पर्यंत. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकोया. अजून जायत्यो वस्तू हांवें तुमकां सांगच्यो आसा, पूण त्यो तुमच्यान आतां मनांत घेवंक. देवा संबंदी सोत उगडापें करता तो आत्मो येतलो तेन्ना तो तुमकां पूर्ण स्वताचे वाटेन चलयतलो. कित्याक तो आपल्या पद्दरचें उलोवचो ना, पूण जें कितें आयकता तें तो सांगता. आनी घडचें आसा तें सगळें तुमकां कळयतलो. तो म्हाका मी म्हणटा. कित्याक जें तो तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो. जें बापाचें तें सगळें म्हजें. त्या पासत हांवें अशें म्हणलां, तें तो तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानान आमी परतून जेजू कोण एक शिकोवन घेता पवित्र आत्म्या वयर. कित्याक ह्या दिसांनी जेन्ना आमी हें शिवर्तमान वाचता, जेजू आमकां सांगता की तो आपल्या शिसांक सांगता आनी आमकांय सांगता. तो म्हणटा आपल्या शिसांक, आतां म्हजो वचपाचो वेळ जालो, हांव आतां बापा कडेन वेतां आनी हांव तुमकां केन्नाच एकसुरो सोडचो ना, हांव तुमकां एकटो सोडचो ना. हांव तुमकां पवित्र आत्मो धाडटलो आनी पवित्र आत्मो तुमचे भितर आसतलो. तो तुमचे भितर रावतलो आनी तो म्हणटा पवित्र आत्मो जेजूक महिमा दितलो म्हणटा. कित्याक जें तो आमकां सांगतलो, कळयतलो, तें तो जेजू कडसून घेतलो आनी आमकां सांगतलो. भाव भयणीनो, बरे भाशेन आयकात. जेन्ना पवित्र आत्मो आमकां कितें सांगता, तो सदांच आमकां देवाच्या उतरा प्रमाणे सांगता. आयज जेजू आमकां ह्या 14वी ओडीन सांगता. तो म्हणटा, तो म्हाका महिमा दितलो, कित्याक जें तो तुमकां कळयतलो तें म्हजे कडसून घेतलो. म्हणजे जें जेजून आमकां ह्या संवसारान सांगलां, जें पवित्र पुस्तकान बरयलां, जें देवाचें उतर जें पवित्र आत्म्यान आमकां बरोवन दिलां पवित्र पुस्तकाचेर, तेंच आमकां पवित्र आत्मो सांगतलो. भाव भयणीनो, पवित्र आत्मो केन्नाच आमकां जें देवाच्या उतरा बरयलां तें सांगिना. जेन्ना जें उतराचे भायर आसा तें पवित्र आत्मो आमकां सांगिना. जें पवित्र पुस्तकान बरयलां तेंच सांगता. आनी देखून भाव भयणीनो, गरज आमकां ह्या देवाच्या उतराचेर आमी आमची चोत्राय धरून नियाळ करून हें देस्पडटा डिविजन आमचें हें देवाचें उतर पाळून. कित्याक जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, देवाच्या उतरान जें बरयलां चड आसा. भाव भयणीनो, आयकात बरे भाशेन. जें पवित्र पुस्तकाचेर बरयलां तें आमकां ह्या संवसारान आमच्या जिवितान आमकां सगळें शिकून घेवपाक तें आमकां जावचें ना. कितलें आसा शिकपाक. आमी जेन्ना कॉमेर्स करता आमी समजता की हें केन्ना आमी सगळें शिकतले. पूण एक बरी खबर म्हणल्यार पवित्र आत्मो जो आमकां दिला, जेन्ना आमी खरें जेजूचेर भावार्थ दवरला, आमी हो नवो जोम घेतला, आमी आतां देवाची भुरगीं जाल्या. जेजू आमच्या सवय आसा, पवित्र आत्मो आमच्या सवय आसा. आतां पवित्र आत्मो आमचे कडेन सगळ्या टायमार उलयता. तो असोच उलयना की जेन्ना आमी मागणें करता, आमी इगोर्जेक वता, आमी दुसरें देवस्थपण करता तेन्नाच की उलयना. तो उलयता आमचे कडेन सदां काल, म्हणजे 24 वरांनी तो आमचे कडेन उलयता. पूण भाव भयणीनो, आमी आयकता गाय, ताजो आवाज आमकां येता गाय. तें उतर जें आमी शिकता, आमी पाळटा, नियाळ करता, आमच्या मनान आमच्या काळजान धरून तें पवित्र आत्मो आमकां उलयता गाय. ओ आमी फकत पेपराचेर, टीव्हीचेर आजची खबरो, ताच्यो खबरो, हें आयकलां तें आयकलां, सगळे जे संवसाराच्यो खबरो ज्यो आयकल्या आमी, देवाच्या उतराचेर आड ज्यो आयकल्यात आमी, ताचेर आमी नियाळ करता गाय. भाव भयणीनो, आयज एके बरे भाशेन आमी बसोन पवित्र आत्म्या कडेन एक मागणें करया आनी पवित्र आत्म्याक आमी सांगुया, पवित्र आत्मो, तूं जावन आसा आमचो गुरुजी. पवित्र आत्मो, तूं आमचा जावन आसा आमकां जो शिकोवपाक फुडें सरलाय म्हणून, देखून तुका ह्या संवसारान जेजून धाडला म्हणून. आनी म्हूण
पवित्र आत्म्या म्हाका ह्या उतराची शिकवण दी, म्हाका हें उतर सोंपें कर, म्हाका सजमणी दी, म्हज्या मनाची नडसणी करून म्हाका हें फरमाय. कित्याक जेन्ना हांव तुज्या उतरान, देवाच्या उतरान, जेजूच्या उतरान ह्या मनाची हांव नडसणी करतां, तेन्नाच की म्हज्यान हें जिवीत जेजू सारकें जिवंक जाता. ना तर भाव भयणीनो, आमी फकत धर्म करतले, आमी फकत देवस्पण करतले, आमी हें करतले हांव तें करतले हांव, पूण खरेंच आमचो संबंद जेजूशी केन्नाच घट आसचो ना जेन्ना आमी पवित्र आत्म्या उदेशी आमचें जिवीत सारिना. कित्याक पवित्र आत्मो आमकां हो आमचो मोग देवाचो आमकां आपणायता आनी तेज्या उपरांत हो आमचो संबंद जेजूशी ताच्या उतरा वरवीं हो घट कोत्ता. आनी देखून भाव भयणीनो, गरज आमकां ह्या पवित्र आत्म्या कडेन आमचें कान दिवंक, पवित्र आत्म्या जें उलयता आमकां देवाच्या उतरा वरवीं ताचेर आमी नियाळ करूंक. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना ह्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करता, हें उतर आमी दिसपट्या जिवितान पाळटा, खरेंच आमी जैतिवंत जिवीत जियेता, आतां कितें जातलें? पवित्र आत्मा आमकां सांगतलो, चल वच, दुसऱ्यांक ही खबर दी, दुसऱ्यांक सांग. आमी घरा बरें रांदलें जाल्यार आनी कोणाक आमी घरा कडेन आपयलां जाल्यार आनी लोक म्हणटा आमकां, आरे कितलें तुजें रुचीक जेवण आसा, आनी तें आमकां कहें केलां तें आमी सांगता काय? वय, आमी सांगता, कित्याक आमी जाणू की हें जेवण रुचीक जालां आनी आमी दुसऱ्यांक जीं आयल्यान घरा तांकांय घरा वचून तें रुचीक जेवण तयार करूंक जातलें जेन्ना आमी तांकां सांगतलें. तेच भाशेन भाव भयणीनो, जेन्ना आमकां पवित्र आत्मो देवाचें उतर शिकयता, तो आमकां त्या देवाच्या उतराची सजमणी दिता. आमी तें उतर सजमण आमी आमचें जिवीत जियेता आनी जैतिवंत जिवीत जियेता, तेन्नाच की आमच्यान हें जें रुचीक जिवीत आमी जें जियेता पवित्र आत्म्या उदेशी, हें आमी दुसऱ्यांक कोडीत करपाक आमी फुडें सरतले आनी बरी खबर दिवपाक आमी पावतले. देखून आयज जेन्ना आमी नियाळ कोत्ता पवित्र आत्म्या वयर, आमी नियाळ कोत्ता देवाच्या उतराचेर, आमी नियाळ कोत्ता जें जेजून आमकां सांगून बरयलां ह्या पवित्र पुस्तकान, तेन्ना आमी पवित्र आत्म्या कडेन आमचें मागणें करया आनी पवित्र आत्म्याक सांगुया, पवित्र आत्मो म्हाका शिकय, म्हाका हें उतर सोंपें कर आनी खरेंच म्हजो संबंद जेजूशी, देवाशी आनी तुजेशी घट कर. आनी आमचो संबंद देवाशी घट जातलो तेन्ना भाव भयणीनो, आमचो संबंद आमच्या फॅमिली बरोबर, आमच्या काजारी जिवितान, आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या इग्रोज मातेन, आमच्या संवसारान घट जातलो. हेंच आमी फुडें सरोया करपाक, खरेंच आमी क्रिस्ती जिवीत जिवपाक फुडें सरोया पवित्र आत्म्या उदेशी. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव आवडयता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजी जावन तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग, ह्या पवित्र आत्म्याचो एकवट आनी आमच्या सर्वंडरात जेजूचो ताचें उतर, ताची मोहिमा, ताची काकूट, ताचें सगळें बरेंपण हांव तुमकां सगल्यांक ह्या दीस आवडयतां.